सगळे विरावया. सुरवातीक गीत घेवया 826 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया. दुनिया देवा वाकाणुया, आनंद आमचो तागासोया. तारोनात कोडोक दुनिया, जिवितात सुरू दुनिया. आमकां भुरग्यांक वाडाकूय, तुज्या राजा बरोवन पावय. तारोनात कोडोक दुनिया, जिवितात सुरू दुनिया. आमकां भुरग्यांक वाडाकूय, तुज्या राजा बरोवन पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या बडी भावनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत आफोन्सा तिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ही भाग्यवंत आमच्या भारतांत केरळा वाठारांत एके भाशेन जल्मली आनी आपले पुराय जिवीत केरळा सारली. आनी आयज एक उंच दर्जो, भाग्यवंताचो दर्जो तिका आमी फावो करता. कित्याक देवाचे तपासणेल ती जोईत वेली. देवाचे सगळे नेम कायदे तिणें सांबाळली आनी देवाच्या संबंदान ती जियेली. जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत रोंग ना, 35 वर्सां ह्या संवसारांत ती जियेली. पूण जियेतना सदांच देवाचे मानमेंत पाडलें, सदांच देवाक मानुरली जिवीत जियेली. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन कितें भाशेन आमकांय आयज सेवाधर्म उगडास करता. देवाचे मानमेंत आमी सांबाळून आमी आमच्या जिवितांत भितर सरूंक, आमी आमचें जिवीत बोरतेन आमी जिवंक गरज. नितळ पवित्र जिवीत आमी जिवंक गरज. आनी मोगाशे बावडीनो, देवाचे मानमेंत आमकां देवाच्या उतरांतल्यान फावो जाता. तर मागुया हे देवाचें उतर आमी समजूंक, हे देवाचें उतर आमी आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत पाडूंक. हे नेम कायदे, देवाचे उपदेश आमच्या जिवितांत पाडूंक त्याच बापाची गोटाय कृपा आमकां मागून घेवया. आनी जायते फावटी घडये हे देवाचे मानमेंत पाडूंक आमी चुकल्या. घडये देवाची उतर दिसा दिसपटी वाचूंक आयकूंक आमी चुकल्या. तर असल्या आनी सोबार दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बोगसणे आमी मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सतपुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांत आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सतपुदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, Christa
Somya agutku, somya agutku, somya, somya, somya agutku. प्रार्थना. हेमीस देवाकार गान दिवन आपल्या वाढदिवसा समयार भेटयता मॅरी जसिंता मागदलेन लोपेस दोंगुरी. तर ह्या आमच्या भयणीच्या जिविताचे देण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचुया. तिच्या जिवितांत जायती बरेपणां फावो जावंक, तिका कुडी आत्म्याची भलायकी देवान तिच्या गोरजाक कान दिल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. देवा आमच्या सुरवंडारा, भाग्यवंत आफोन्सा, तुझे विस्वाशी आंकवारीची परब आज आमी संतोषान समोर उमताव. जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या दर एकल्याच्या बेसांत आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासपूत चलयता ससनाच्या ससनाक. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळीं उतरां उलयलो. ताणें म्हळें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या ठिकाणांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोव नाकात. वो वयर मळबार वो सोकला प्रितुमेचेर वो प्रितुमे पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर, प्रेमाशेचो देव, आनी म्हजो द्वेस्त करतल्यां थंय बापायच्या गुन्यांवांक, भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंटुवांक खास्त लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्या आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परात तुमच्या देवाचें नांव साप सुबें घेता त्या मनशाक खास्त नासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परात तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुता धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी व तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलेल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचलो सर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय, पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायंक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात. पोरदुवार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घोराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचे बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोरणीची व ताच्या बैलाची व ताच्या गाडवाची व खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजीं उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची. सगळीं म्हणुया, तुजी तुजीं उतरां सोम्या सासनाच्या सासनाच्या जिविताची. जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिवाची घोटाई. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय. जबाब, तुजीं उतरां सोम्या सासनाच्या जिविताची.
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब: तुजीं उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. जबाब: तुजीं उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पोळयेंतल्या मोवावून ओदीक तें गोडवें. जबाब: तुजीं उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात, तीं खरेंच सुभागी. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy soy. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वोंपतल्याची वोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकोता आनी तें समजना तो वाटेर वोंपलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोंपलोले ते काडून व्हरता. कोडपी जमनीर पडलोले बी उतर आयकोता आनी रोकडोच ते उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाडनात आनी तो थोडोच वेळ तीर उरता. त्या उतराक लागून क्यास वो दुमाडो येना फुडें ताचो विस्वास रोकडोच हालता. खांड्यांनी वोंपलोले बी उतर आयकोता तो मनीस. पूण ह्यो संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची बोल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपला तें उतर आयकोता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणीत का क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावन, जेजू देवाचें उतर परगट्टालो आनी परगट्टना जायते बावडी जेजू वोपाऱ्यो उजा कोत्तालो. वोपाऱ्यो एके भाशेन वापुट्टालो सर्गी राजाचें एके भाशेन समजुनी उगडापे करूंक. आयचें हें शुभ वर्तमान मातेवाच्या 13व्या आवेस्वरांत आनी ह्या मातेवाच्या 13व्या आवेस्वरांत सुमार 7 वोपाऱ्यो आमकां मेळटात. आनी ह्यो 7 वोपारी जेजू आपल्या लागशिल्ल्या शिसांक एके भाशेन सांगता. आनी वोपारी सांगून काबार करिना. ह्या वोपारीच्यो समजणी जेजू तांकां फावो कोत्ता. प्रतीक्षा बडी मानो, जेन्ना जेजू वोपारी सांगता आपल्या शिसांक तेन्ना शेवटाक जेन्ना वोपार सांगल्या उपरांत काबार जाल्या उपरांत ही उतरां जेजू म्हणटा. कान आसलोल्यांनी आयकुचें. दोज हू हॅव इयर्स हियर. प्रतीक्षा बडी मावनो, जरी तर आमी पळयल्यात जाल्यार खेरीत भाशेन आमी जेन्ना TV आमी पळयता घरा कडेन जावं वेगवेगळ्यो चॅनल्स वेगवेगळ्यो प्रोग्राम्स आमकां दाखोवळ कोत्तात, जावं स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स जावं रियलिटी शोज. आनी असो एक गेम शो आसलो, अ मिनिट टू विन इट. म्हणजे 1 मिनटान तुवें जिखूंक जाय. पूण जो भाग घेता ह्या गेमीक एके भाशेन ताका पयली शिडकावणी आसता. पयलीं तुवें इन्स्ट्रक्शन्स बरे भाशेन आयकूंक जाय.
सगळे इन्स्ट्रक्शन्स चित दिवन बारीकसाणेन तुवें आयकूंक जाय आनी आयकल्या उपरांत तुका ही गेम एके भाशेन समजतली. तेच भाशेन जेन्ना आमी प्लेनाचेर आमी वेता वा जावं आमी भारता भायर आमी वेता तेन्ना जायत्यो इन्स्ट्रक्शन्स आमकां आदी फुडेंच आमकां सांगून दवरतात जायत्यो वस्तू आनी आमकां सांगतात लिसन केअरफुली, बरे भाशेन आयकात. तेच भाशेन एक शिक्षक, एक टिचर, एक प्रोफेसर जेन्ना इस्कोलांक शिकयतात जावं मॅथ्स जावं सायन्स जेन्ना प्रॉब्लम सॉल्व करूंक एके भाशेन दुसऱ्या भुरग्यांक हुस्कायता तेन्ना म्हणटात बरे भाशेन आयकात. जरी तुमी बरे भाशेन आयकल्यात जाल्यार तुमचो अर्दो प्रॉब्लम सॉल्व जाला. इफ यू लिसन केअरफुली हाफ ऑफ युअर प्रॉब्लम इज सॉल्वड. आनी हें सगळें हांव तुमकां कित्याक सांगता, हें सगळें आमकां कित्याचेर बोर घालूंक आमकां सांगता काय, आयकोपाचेर आमी बोर घालूंक जाय, आमी आयकूंक जाय. प्रितीच्या भणी भावनो, आयज आमच्या जिविताची चाल आमी पळयल्यात जाल्यार आमी आयकूंक सोदिना. एके भाशेन आयकून घेवपाची चाल आतां काबार जाला. आमी फकत उलयता आमच्या मनान आमच्या काळजान कितें आसा तें आमी दुसऱ्यांक सांगता, पूण दुसऱ्यांच्यो गरजो आमी आयकूंक सोदिना. देवान आमकां खरीत भाशेन दोन कान दिल्यात, एकूच तोंड दिला, कित्याक आमी अदीक आमी चड आयकूंक जाय, न्हय चड उलोवंक पूण चड आमी आयकून घेवंक जाय. आनी त्या खातीर प्रितीच्या इश्टनो, जायते फावटी जेन्ना दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी कान दिना, जेन्ना दुसऱ्यांची आमी आयकना तेन्ना आमी म्हणटा आमी गुल जाल्या, वी आर बिजी. आमी आमच्याच वावराचेर आमी गुळ जाता, एके भाशेन आमच्याच प्रश्नान आमी गुळ जाता, आमच्याच वस्तूंचेर आमी गुळ जाता. त्या खातीर दुसऱ्यांक आमी वेळ आमी दिना. जेजू जेन्ना ह्या वेपारीची समजणी दिता तेन्ना एके भाशेन वाटेर पडलेली बियांक तो एके भाशेन शीड करिना. तो सांगना तो मनीस वायट हो मनीस, तो सांगना एके भाशेन ह्या मनशाक जेजू नाकारना. जेजू म्हणटा देंवचार येवन एके भाशेन हें बी काडून व्हरता. जेजू जाय आमी सगल्यांनी ह्या देवाची भुरगीं जालोलीं, सगल्यांनी एकामेकाक आमी कान दिलोलीं. आयच्या पयले वाचपांत मोगाच्या बावडीनो आमी पळयता देव उपदेश दिता इस्रायल पोरचेक. आनी इस्रायल पोरजां जेन्ना इजिप्तांतली भायर सरलोलीं थोडो काळ तांकां सिनाय दोंगरार रावचें पडलें, थंयसर तांकां तिकान करचें पडलें. तेन्ना तांचेर कोश्ट आडकोळ्यो येता तेन्ना देवाचेर शीण कोट्टात, देवाचेर गुणगुणटात. आनी ह्या दिसांनी ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकोत आमी आयल्या कशे भाशेन इस्रायल पोरजां देवाचेर गुणगुणटात. पूण तरी आसतना जेन्ना देव तांकां उपदेश दिता, तांकां ह्यो उपदेश आयकूंक तांच्या जिवितांत पाळूंक उलो कोत्ता तेन्ना हे सगळे कोश्ट त्रास आडखळ्यो पयस जाता. अशें म्हणून इस्रायल पोरजां एके भाशेन ह्या देवाच्या उपदेशाक कान दिनात, आयकूंक सोदिनात. आनी त्या खातीर तांच्या जिवितांत त्रास आडखळ्यो कोश्ट जायत एके भाशेन जायते तांकां भोगूंक पडटा. आयचो सेवादोर, आयची देवाची उतर आमकां सांगता अदीक करून आमी देवाचें मानमेंत आमी आयकूंक जाय, देवाचें मानमेंत आमी पाळूंक जाय. देव जेन्ना इस्रायल पोरजेक उपदेश दिता आनी इस्रायल पोरजां एके भाशेन ह्या उपदेशाक कान दिना तेन्ना कशे भाशेन देव ह्या लोकांक निसंटन कोत्ता ती आमी पळयता. तरी पासून देव दया, देव काकलूत दाखयता आनी परतून एके भाशेन ह्या उपदेश पाळ म्हूण तांकां हुस्कायता. आमी आमच्याच जिवितान आमी भितर वचुया. जायते फावटी देवाचें मानमेंत आमी वाचता, जायते फावटी देवाचें मानमेंत आमी जाणा, देवाचे उपदेश आमी जाणा. आनी हे देवाचे उपदेश आमकां देवाच्या उतरांतल्यान आमकां फावो जाता. जाल्यार हें देवाचें उतर कितले फावटी आमी वाचता काय? आनी देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता आमच्या जिवितांत लावंक, आमच्या जिवितांत वेव्हारांत आमी घालता काय? जेन्ना जेजू ही वेपार सांगता, ही वेपाराची समजणी दिता तेन्ना जेन्ना बऱ्या जमनीर हें बीं पडटा तेन्ना फोळ दिवंक पावता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जंय तर आमी आमचें जिवीत बरतेन आमी जिवंक सोदता, जंय तर आमच्या जिवितांत आमी फळां बरीच जावंक सोदता जाल्यार देवाचें मानमेंत, देवाचें उपदेश आमी कान दिवंक, आमी आमच्या जिवितांत तें आमी लावंक जाय. तर हीच कृपा हेंच देणें आमकां जोणेकल्याक ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागून घेवया.
आमची काळाचा दवरता सुखानी दूर गेले जेसू दुखा भेटोयता सुखानी दूर गेले जेसू दुखा भेटोयता म्हज्या बाबा भणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सत्पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसले जांभळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र वेशा दवा सर्वेश्वर मानन घेव. भोव वर्त्या देवा आमच्या बापा भाग्यवंत अंकवारी आल्फोन्साच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी भरजोळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंडोवण्याक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या उतरेकांनी भरून तुजी चाकरी ध्यान मन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उपारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पुर्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां बसत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाकाणटा. आपल्या औरोबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. ओम स्वर्गी तुका सोय सोय. ओम स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओम स्वर्गी तुका सोय सोय. ओम स्वर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेश्या आदी ताणी ओंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर म्हजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसडे मेळच्याक तुमचे बसत
आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खोरात. Bavartaco gut porgotoja तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरा पोरफी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सुरवंडार आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागीमोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामळ पडयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माय संगती, भाग्यवंत सुजेतीचो पोती, भाग्यवंत सुजेवाज, भाग्यवंत आफोन्सा, भाग्यवंत धर्मदुदा आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरमुंडराची आज्ञा मनान धरून धणेचे शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुदाक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. जय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत. देवाची शिडी संवसाराचे पाप ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडयाच्या जोडाका पयल्यांत ती सुखली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बरोबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतां म्हाका दादस कर. नाणूय म्हाका उदकान कडवडाच्या पवित्र गोश्टानू म्हाका गोट करात. थंय वरव्याची सुचेतान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका बाकाणच्या. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा,
तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरलाय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक भाग्यवंत आल्फोन्साची देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लब्धोंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं Yes. आनी सत्पुरवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड. Soria, rupa liplonia, duka por di par, lota, bohog di pora, duka mundita, lipun raolonia, odia soria. Panlit gloria, glorata, bohog di pora, duka mundita. Mojehin olke gawadi sarke olke zata dushmoka duje dodoru galo sokolot viru veta jirmosa mojehin olke sarke kalke zada tujhka tujhe dodoru lalo sokolos viru veta chimoso. 소리 두가 오려사손 작은 산볼날 두제
सांगून सागोल सांपोठाय तुझे उतरवा ऐकून काळजान म्हज्या भावाती जाता लिपून रावलोल्या देवा हुंड्याच्या रुपान तूं आमचे मुखार हाजीर आसा हे सोबीत तुझे मुखामोड पळोवन आमचे काळीज संतोसता आमचे काळीज धादोसता हो वेळ जेजू तुझे मुखार हांव सारूंक सोदता म्हज्या मनांत शांती दी म्हज्या काळजाक संतोष भोगूंक दी Give me your peace, Lord, as I sit before your feet. तू शांतीचो कुंवर म्हाका तुजी शांती दी आनीक एक सांज तुवें आमकां फावो केली तुझे मुखार येवंक तुझे मुखार सोरपूट पडूंक तुका नमस्कार करूंक तुका दिनवासूंक आनीक एक सांज भोव पवित्र संस्कारा वरवीं खऱ्या जेजूक जिव्या जेजूक अणभवूंक तूं आमकां फावो कोताय ह्या वेळार हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत बी वोंपता ह्या आमच्या सोदपदवेदार देवा मुखार आमची मान आमी भागोवया ताका नमस्कार करुया Let us bow our heads in worship, in adoration. Father, we adore you, lay our lives before you, how we love you, Jesus, we adore you, lay our lives before you, how we love you. जेजू तुझे मुखार म्हजी मान भागयतना हांव तुका म्हज्या जिविताचो धोनी म्हूण ओळखून घेता. I worship you, I adore you, Lord. तूं म्हजो राजा, म्हजो सोडवणदार, म्हजो इश्ट, म्हजो भाव. You're that word that gives me life, that dispels all types of darkness. भाग्यवंत पावलो कोरींतकारांक बरोवन दुसऱ्या चिटींत 4व्या स्वरांत आमकां सांगता काडोखांत आमी देंवसराच्या चोपक्यांत आमी आसता आनी हो देंवसार आमकां रावता ह्याच काडोखांत आमकां धरूंक. जेजू तूं जावन आसा म्हजो उसवाड,
तूं जावन आसा म्हज्या जिविताचो दोनी. तूं जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. आमी तुका नमस्कार करता. I worship your great holy name, Jesus. I worship and adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. फकत जेजूचें नांव घेवन हें गायन आमी करुया. आमचे हात आमी उबारुया आनी जेजूक आमी नमस्कार करुया. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 ह्या वेळार आमच्या सुमयाक आमी आमची मान आनी एकदा आमी बागुया. Let us bow our heads once again with all humility, with the mind of adoration, with the mind of worship. सगळे खालतिकायेन आमची मान आनी एकदा आमी बागुया. जांकां खुशी तांणी बसून येता. मोगाळा जेजू, ह्या भोव पवित्र संस्कारांत तुवें आमकां दिल्ली भासावणी संवसार सोरपुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. सदांकाल ह्या उंड्याच्या रुपान तो आमच्या बरोबर आसता. जायत्या देण्यांनी तूं आमकां भरताय. तुजो आशिर्वाद आमी अणभवता. तुजो केरीत मोग आमी अणभवता. ह्या वेळार आमच्या सोम्याक आमच्या जेजूक सगळ्या बरेपणा पासत आमी दिन वाचुया.
Let us thank Him. Let us praise Him for all the goodness He has shown us. आमच्या जिवितांत कितलेच तोरणी जेजून आमकां कृपा दिल्यात. भाग्यवंत पावलो आपले चिटींत आमकां सांगता ताची कृपा आमकां पुरो. His grace is sufficient for us. आमच्या सोम्याक आमच्या जेजूक आमी दिनवासूंक फावो, कित्याक आमचो देव चड मोगाळ. तो आपली काकलूत आमचेर फांकयता, आमची पातकां तो बक्षिता. जेजू तुका आर्गां, तुका दिनवास, तुका मोहिमा. हे बी जे तुवें आमच्या काळजांनी वंपलय, आमच्या भुरग्यापणांत हांवन हे बी तुवें घातल्या. The seeds you have sown in our hearts, Lord. You have sown the seeds of faith, the seeds of love. तुका आर्गां जेजू. मोगाळ जेजू, आवय बाबायचे देणे तुवें आमकां दिल्याय. तांचे जिविताची देख जावन आसले आमच्या ह्या बियांक वाडोवंक आदार. टू हेल्प अस ग्रो आवर सीड्स. तांच्या देखीन तांच्या आदारान आमचे जिवीत बरें जमीन जावंक पावलें. घडये थोडे पावटी कोडपी जमनीन जाली, घडये थोडे पावटी खांट्यांनी आमी बोडली. पण तरी पासून आमची आवय बापूय, आमची भाव भयण, आमची इश्ट मित्रां, आमची सोयरी दायरी, जांच्यांनी आमकां फावो ती वाट दाखयली. तुजी वाट तांणी आमकां दाखयली. हे तरेन बरें जमीन जावन आमकां तुवें आदार दिलोय तांचे वरवीं. तांच्या दर एकल्याच्या जिविता खातीर आमी तुका दिनवासता जेजू. वी थँक यू लॉर्ड. वी वर्शीप यू. आनंद तुका, स्तुती तुका, दिनवास तुका. तुका दिनवासता जेजू जायती बरेपणां. तुजो मोग तुवें आमकां उगडापो केलोय. दर एक शुक्राराक हांगासर येवन सांजेच्या वेळार तुजो मोग अनुभवंक आमकां संदी मेळटा. वी थँक यू फॉर द एक्सपिरियन्स ऑफ युअर लव. सगल्या तुझ्या बरेपणा पासत आमी तुका आर्गां दिता. तुका दिनवासता जेजू. सुमयाक दिनवासुया हे गायन आमी करुया.
Sumiaci moima porsolta, caro cantazo mogu svarta, aplica cludam cirfan coita, toam cibatkam bokshita. Sumyak din vasuya tatso mogvorto, sumyak din vasuya tatso mogvorto, sumyak din vasuya tatso mogvorto, sodan kaltain vasuya. Sumyak din vasuya tatso mogvorto, sumyak din vasuya tatso mogvorto, sumyak din vasuya tatso mogvorto, sodan kal mogvorto. Jesus, zaidi आशीर्वाद आमकां भरता. तुज्या जिवितांत नो धर्मार घडी जायते बावडी जेजून आमकां पातकांक पडोना जावंक आमकां हाडायल्यात. ताची कृपा सदांकाल आमी अणभवता. देंवसराक नाटात कोत्ता, ताळण्यो पयस दवरता. ह्या वरवीं एक पवित्र निर्मळ जिवीत जिवंक आमकां आदार बळ दिता. होच तो सोमी दर एक दीस आमकां पावता. दर एक दीस आमच्या गरजाक खाण दिता. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सगळे जाणा. तरी पासून आमी तुजे लागीं हुस्के खुंती काडून आमी प्रार्थना. कित्याक भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना. God's love is restless. It makes us restless. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमच्या सुम्याक आमच्या देवाक सगल्या ताच्या देण्या पासत ताका आमी दिनवासूया. सगळी आमची आर्गांची मागणी एक करून आनी एकदां हें गायन आमी करुया. सुम्याक दिनवासूया.
Somjatin vasuja, kad som ogvorto, somjatin vasuja, kad som ogvorto, somjatin vasuja, kad som ogvorto, sodanka, sodanka. Sumja časna dula suja, Kushinam chikar zamur koda, Deva shiraj lagi paula, Sumya chamogan jivuya, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, sodanka, sodanka. Tasha navana mi soitivo, Tasha utranam kachili, Tasha roktanam surka, Do amche gai pe koita, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, sodanka, 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 sodanka. Anikaya amcha sumyak amcha Jezuka, ami din vasuya, amche atubarun, amcha sumyak ami argan diwiya. Argan tuka Jesu, moima tuka Jesu, voivul tuka Jesu, soglia tuja borapna posu tuka argan, moima tuka, Alleluia, 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 Alleluia. Din vasni tuka Jesu. Praise the Lord, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Din vasuja, dokit lovoro, Somjak din vasuja, novom ogvorto, Somjak din vasuja, kad som ogvorto, sodanka, sodanka. Aici devaci utor. Eka vomtelecia kawaram ka sangta vopari. आणि ही वोपार जायते पावटी आमी आयकला, जायते पावटी ताचेर आमी नियाळूय केला. जेजू आमकां सांगूंक सोदता, बी म्हळ्यार देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर न्हयच आमच्या कानांनी आमी आयकून, आमच्या काळजांनी तें आमी ओपून घेवंक गरज. तर आनी एकदां हेंच देवाचें उतर आमी आयकुया. सगळीं आमी उबी रावया. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. वोंप्याची वोपार तुमी तर आयकल्या. राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजनात ती वाटेर वोंपलोल्या बियां सारकी. देंवसार येवन तांच्या काळजांत वोंपलोले ते काडून व्हरता. कोडपी जमनीर पडलोले बी उतर आयकता आनी रोखडीच तें उर्बेन मानून घेतात ती मनशां. पूण तांकां आपणा भितर पाडनात आनी ती थोडोच वेळ तीर उरतात. त्या उतराक लागून उपद्रे आनी धुमाडो येना फुडें तांचो भावात रोखडोच हालता.
कांड्यांनी वोंपलेले बी उतर आयकतात ती मनशां पूण ह्यो संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकतात आनी समजतात ती मनशां ही पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. देवाचें उतर हें. बसूया. भोव पवित्र संस्कार आमकां आमी हाचेर आसा. जेजूची नदर आमकां तिडून पळयता. ह्या उतरा वरवीं जेजू आमकां खेरीत संदेश दिवंक सोदता. हें बी जे जेजून आमच्या काळजांनी वोंपलां तें कसलें जमनीर म्हज्या जिवितांत पडलां काय हाचेर आयज आमी नियाळ केला देवाच्या उतराचेर. आयज आमकांच आमी विचारुया 4 प्रश्न. 4 स्वातांनी हें बी पडलेलें तर आमच्या जिवितांत 4 प्रश्न आमी विचारुया. पयले स्वातेर म्हजें जिवीत एका फुटपाथी भाशेन जाला काय जंयसर सगळें गोट जाला आनी गोट जाला म्हणटोच देवाची उतर भितर सरूंक हांव संदी दिना. Is my life too much overwhelmed with my riches, money, property and things? हो विचार आमकांच करुया. आमी गोट जिवीत आमी जियेता काय वाटेर पडलेल्या बियां भाशेन आमचें जिवीत काय थोडोसो वेळ आमी नियाळ करुया. दुसरो प्रश्न आमकां Is my life overwhelmed with different rocks? कसली कडपां आसात काय म्हज्या जिवितांत जी देवाची उतर जी म्हज्या जिवितांत रीग घेवंक संदी दिना. What are the rocks? घडये भावार्थाची कडपां घडये जेन्ना आमचो भावार्थ आमी पोलको आमी दवरता तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां आदार जायना. जेन्ना दुमाडो म्हाका सोसूंक पडटा हें उतर देवाचें आसनें म्हज्या जिवितांत काळजांत भितर सरूंक हांव घडये दिना काय आमच्याच जिवितांत आमी भितर वचुया. कसलीं कडपां आसा काय What are the types of rocks which keep us away from our Lord Jesus, our Savior? जेजूक जेन्ना मेल्या उपरांत ताका निकी पेलो he was placed in the tomb and the stone was rolled over. He rose from the dead. आमच्याय जिवितांत असले दुबावाचे फातर जे आसात ते खुशीन काडून जेजूक आमच्या जिवितांत
भितर सरूंक आमी संदी दिवया. Let Jesus roll over the rocks of our life, rocks of darkness, rocks of pain, rocks of anxiety. ही सगळी कोडपा मागुया जेजून पयस केल्यार पुरो. तिसरे स्वातेर. Or am I like the soil in which there are a lot of weeds? खांट्याची जमीन म्हजें जिवीत जाला काय? Try to find out what are the thorns that is choking us, blocking us from allowing Jesus to enter into our lives. समया जेजूस म्हज्या जिवितांतले सगळे जे कांटे आसात, जे म्हाका तुजो मोग अनुभवूंक, तुजो मोग चाखूंक संदी दिनात, जावं म्हजे एडिक्शन्स, जावं म्हज्यो कुडीच्यो वंदावण्यो, all my lustful thoughts, my desires, all my inclinations, हे सगळे कांटे पयस कर. तुजे कृपेन पयस कर. तुज्या मोगान हांव अदीक वाडूंक. Ask Jesus सगळे तरेचे कांटे पयस करूंक. जेजू आयज आमकां आपयता आमचें जिवीत बरी जमीन करूंक. Sow my life in good soil. जेजू तुवें सांगलें जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या स्वरांत, Abide in me and you will bear fruit, fruit which will last. Yes, Lord, help me to abide in you, to abide in your love. तोक्ता तसली फळां दिवंक आमकां कृपा दी जेजू. तूं आमकां दरेकल्याक आपल्या मोगाची म्हूण लेखता. We are all God's loving children. त्या खातीर जेजू आमच्या काळजांत रीग घेवंक सोदता. He wants to enter into our hearts. Make us people filled with fruits. हें उतर हें बी आमच्या काळजांनी रिगून रावतले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. ताका सांगुया, पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत भितर सर. काळजांत म्हज्या बिराड कर. Sweep over my soul, Holy Spirit. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul, my rest
is complete while I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Povitatmya, povitatmya, povitatmya kurpecha. Dacha jivitacha karzan birat kor povitatmya kurpecha. Povitatmya, povitatmya, povitatmya kurpecha. Tacha jivitacha karzan birat kor povitatmya kurpecha. देवान आमकां आपल्याची भुरगीं केल्यात. Here I am, Lord, sitting before you, asking your grace. 2 minutes म्हणला. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened. हे वेळार तूं आमचें जिविताचें उतर, तूं आमच्या पावलांक उजवाड म्हूण आमी ओळखून घेता आनी आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. सगळे आमचे कश्ट, त्रास, आमची काळजां जेजूक आमी उक्ती करुया. जे कितें आमकां जाय त्या वेळार जेजूक आमी सांगुया. आमच्यो गरजो ताच्या पांया मुखार आमी दवरुया. सोम्या जेजू आमी मागता हांगासर जमा जाल्ल्या सगळ्या भावा भयणी पासत हांगासर येवन दर एक शुक्रार जायती मागणी करतात. तांच्या मागण्याक कान दी जेजू. तूं तांच्या जिवितांतले सगळे आवडे जाणाय, पूण ती तुज्या पांयाशी येतात. तुजे लागीं उलोवंक न्हय फकत मागूंक, पूण तुजे लागीं संबंद जोडूंक. टू ग्रो इन रिलेशनशीप विथ यू. हांगासर येतल्या दर एका मनशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या सगळ्या लोकांक आमी तुका उबारता जेजू. Know the word of my Lord, deep within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. मोगडा जेजू आमी मागता आमची दियेसरीन
वावुरतल्या सगळ्या याज्ञिकां पासत सगळ्या फिरगोसकारां पासत तुजी पोरजां तुका मोहिमा दितात तुका वाखाणटात पवित्र सभा वरवीं आमकां तुजो मोग दाखोड जाता मिसा भेटेंतल्यान तुजी सॅक्रिफीस मिसा भेटेंतल्यान तुजी कृपा आमकां फावो जाता पवित्र सभे पासत सगळ्या फिरगोसकारां पासत आमी तुका आर्गां दिता तुका दिनवासता जेजू आनी ह्या सगळ्या लोकांक तुजे कृपेन दवर तुजी जाणवायेन तांकां बोर तुजी पवित्र सभा चलयतना तुजें काळीज तांकां फावो कर तुज्या काळजाचो मोग तांचे भितर रिगून दी आमच्या फिरगोसा पासत आनी फिरगोसकारां पासत आमी तुका मागता जेजू Know the word of my Lord, and deep within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. मागता जेजू आमच्या सगळ्या हॉस्पिटलां खातीर ह्या हॉस्पिटलांनी जायते दोतोर जायत्यो नर्स वावुरतात आपले जिवीत थोडे पावटी त्याग करून आपल्या कुटुंबान फावो तो वेळ दिनासतना थंयसर मोडादीक वावर ती कोत्तात ह्या सेवे वरवीं ती फळां दितात थोडी जाण 100 थोडी जाण 60 थोडी जाण 30 ह्या दोतोरा खातीर नर्सी खातीर आमी मागता that their life may be a life of service so that they may grow more and more like you. मागता जेजू आमच्या कुटुंबाच्या दर एकल्या वांगड्या पासत कसलेय दुयेंसा लागून ती कोश्टवतात जाल्यार ह्या वेळार तांकां जेजू मुखार दवर प्लेस देम बिफोर जीसस जावं वेगवेगळ्यो दुयेंस आमच्या भावाक आमच्या पुतांक आमच्या धुवेक जाल्ली आसा Allow Jesus to heal them, to heal us. सतमान ह्या वेळार की जेजू तुज्या त्या इश्टाच्या जिवितांत भितर सोदता त्या कुटुंबाच्या वांगड्याच्या जिवितांत भितर सोदता The Lord wants to heal each one of us so that we can abide in Him, so that we may bear fruit. तुझें जिवीत जेजूचे आदीन कर तुझें उतर म्हज्या जिवितांत भितर सोदतलें तेन्ना हांव सत मानतां जेजू म्हजी सगळीं दुयेंसां पयस जातलीं म्हण Tell Jesus, allow your words to heal us, to heal me, to heal my wounds.
जेरेमियास प्रवाद्याची उतरां देवान म्हणली, तुज्या आवयच्या कुसव्यान तूं जल्मूचे आदीं हांव तुका वळखता. देवान आमकां दर एकल्याक विंचून काडल्या. जेजू आमकां दर एकल्याक आयज म्हणटा, तूं म्हजो, यू आर माय चायल्ड. I have sown the seed of my word in your hearts. आतां वोंपी हांव न्हय, वोंपी तूं. ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आमच्या काळजांत भितर सरून दी. आनी हें गायोन आनी एक पाट आमी गायुया. Know the word of my Lord, deep within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. Before I formed you in the womb, I knew you through and through. I chose you to be mine. Before you left your mother's side, I called to you, my child, to be my son. Oh, the word of my Lord, deep within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. सगळी आमी दिमी घालुया आनी आमच्यो कासकी गोजो देवा मुखार आमी घालुया. एक आवय आपल्या पुताक बरी भलायकी आनी ताका बरी सर्वीस मेळूंक मागता. एक घोस्तरी आपल्या फॅमिली पासत मागता. एक घोस्तरी आपल्या घोवान मोडको खेळपाचें सोडून दिवंक आनी आपले रीण फारीक करूंक देवा लागीं मागता. एक आवय आपल्या पुतान मोडको सिगार आनी सोरो सोडून दिवंक मागता. एक आवय आपल्या पुतान आपली परीक्षा बरे भाशेन करूंक देवाचो आदार मागता. आनी जें कितें आमकां जाय, आमचे पासत, आमच्या फॅमिली पासत, दुसऱ्यां पासत, हे वेळार जेजूक आमी सांगुया. सगळी आमची मागणी एक करून जेजूनच शिकयलेले मागणे आमी बरोबर उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सगलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातकां बगस आनी आमकां ताल्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. Sonvskarachi morte, sastagino malkote, surunil adliuriti, sevadu novodota, soimache vishuyamche, gusvodat udavota, Irvaram soba, soy bote
부탁하셔 물고통 가사도란 온누야와 가루야 웃소야 다시 먹고 먹으셔 우리라면 감사고 감대보난 만유야 사사사스나 아멘. प्रार्थूया देवा एका उजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. 예수자 녹냐모가 베틀로냐 노리아 고르페체 모니스코라자 아스리아 에토이 카리 삼치 모간두자 Tui kalis amchi mogan tuja